नासलो, गेले 2 वर्सां जाली हो प्लांट हांगा चलता आनी आमकांय खबर नासलें हॉटमिक्स प्लांट म्हणजे कितें तो, कसो आसता तो. आमी नवे आसले न्हू, तेन्ना आमकां त्या पोल्युशना बद्दल कांय कळना. आतां त्या प्लांटाचे सामकी काळी डस्ट पावडर पडटा, एलडीओचो वास येता, डांबराचो वास येता, हांगा रावपाचें ना. आनी तांकां कितें सांगलें तें कांयच आयकना. पोरू एक रोडार हांगा एक्सिडंट जालो, भितूर घेताना एकट्याचे पांय मोडले, तेंचेर कांयच एक्शन घेतली ना. ना त्या प्लांटवाल्यांच्यांनी विचारलें, ना आमच्या लोकांची कोणाची तेणी खबर घेतली. आमकां हो प्लांट नाका. आतां ते रेडी आहा. तुमकां प्लांटवाल्यांच्यांनी, ते मॅनेजर आहा पळय तेणी सांगला तुमकां जर प्लांट नाका, लोकांक नाका जाल्यार आमी व्हरपाक रेडी आसा म्हणून. आनी तेंच्यांनी व्हरतो दुसरे कडेन खंयी शिफ्ट करचो. सो तुमी रिटर्न कंप्लेन मी करतले? आतां करतले हय, आयज दितले. कोणा करतले? मामलेदारान दितले, कलेक्टरान दितले, आमच्या पंचायतीन दितले, हेल्थान दितले, पोल्युशन बोर्डान दितले, सगळ्यांक दितले. आमी अजून दिवना. आमी तांकां उलोवपाक आपयले, गेले 1 वर्स पयलीं आपयले, ते कोण येवना. फाल्यां जबरदस्ती सुरू केले जाल्यार आमी परत हाडयतले, करून गाडी हाडयतले, आमी हाडयतले. आमी 1 वर्सा पयलीं तांकां सांगलेले तुज्या पात्रावाक आपय, आमी उलयता तेजे कडेन, त्या तुज्या पात्रावाक कोण आहा पळय ताका आपय, गांवांत बसय आनी गांवाचे कितें डिफिकल्टी आहा ते उलय, सॉल्व कर आनी मागीर तुजो जाता. ते जर एग्री आसा जाल्यार तुजो चालू कर. ते उलोवना, इतले सगळे सांगून सुद्दां तेणी सगळी तयारी केली चालू करपाची. ओनर आनी हांव स्वता गाडी चलयता. हांव कामाच्या अगेन्स्ट ना, म्हाकाय काम जाय, कामाची खूब गरज आसा. पूण अशें न्हू इतले लागीं न्हू, 50 मिटराच्या भितर येदो व्हडलो प्लांट हाडून घराची फोटो हे मारून आमी न्ही तो भाड्या घेवन कांचे सुशेगाद तिस्कार एसीन न्हिदता. वासुदेव बुटे, आमच्या घरान धुरलो येता, जेवण करपा नाका, उदकान बी सगळ्यान धुरलो बसता. डांबरेच्या वासान आमच्या जायना बारीक बारीक भुरगे आसा, भुरग्यांचो रोड गाडी चलयता. 50 मिटरा भितर आमचे घर, 50 मिटर आमच्या भितर घर आसा. आनी तो आमी पड्डो बिड्डो लायला, तुमी पळयता जाल्यार पळोवन घ्या कसो लायला. सायटीन सगळं पॅक केला आमी आनी ते भितर आमी रावता, तरी धूल येता, सगळो धूर येता. आनी सांजचे आमी कामाला येयले आयले सगळो धुरलो. लोकल्साचे मरे बंद करपाचें ना. एकटोच मनीस त्या लोकल्सांक मातसो हे करतालो आनी हे करतालो. तो कितें म्हणटा की आपल्याक डेली ट्रीप दी. पळय आमच्यो हांगासर प्लांटार 145 गाडयो आसा आनी आमचे सध्या सगळे मायनींग आनी ते बंद जाल्ल्या कारणान आमचे लोक सगळे खूब त्रासान आसा. कळ्ळें? हो प्लांटाचेरूच आमकां मरे चवथीक कितें पयशे मेळटा. चवथीचो पेमेंट हो चवथीक जाता. कळ्ळें? म्हणून आमचे 144 लोक. तो कितें म्हणटा, पोरू ताका दिसाक एक ट्रीप दिली, ताका चड पेमेंट येयलो भरपूर, आमच्यार कितलोसो पटीन चड येयलो. हांव कितें म्हणटा, तो कितें सांगता आतां, आपल्याक ट्रीप दी नाल्यार बंद कर म्हणून त्या लोकांक फुलयता, 4-5 लोकांक. कळ्ळें? वयल्यान तांकां तेंच्यांनी दुल्लाचे सुद्दां म्हणून बरें तांकां पयशे दिले. कळ्ळें? आमी कितें म्हटलें, प्लांट चडान चड 70-80 दीस चलता, 144 आमचे लोक पोट भरता तेजेर. आमी उलोवया म्हटल्यार आतां तो म्हणटा आपल्याक ट्रीप दिना जाल्यार बंद म्हणटकीर आमचे सगळे भुरगे बेजारतले काय ना. कळ्ळें? आनी आमी आयज त्या प्लांटाक ते आडयता म्हणटा पळय तशें बरेपणान आमी तांकां पयशे म्हणजे हे करताले. आडयता म्हणटा पळय आयज त्या प्लांटाक पंचायतीचें परमिशन आसा, पोल्युशन बोर्डाचें परमिशन आसा, गव्हर्मेंटाची सगळी परमिशनां असल्या शिवाय प्लांट चालू जायना. एज पर सगळ्या कायद्यान प्लांट आसा आनी तो प्लांट बंद करता जाल्यार आमी 144 लोक फाल्यां आमच्या बायला भुरग्यांक घेवन रस्त्यार येतले. आमकां त्रास जाता न्ही रे, आमचें पोट भरना न्ही रे. डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी RGP प्रेसिडेंट. आयज हे आमचे धारबांदोडा पेटकेचे जे लोक जमल्या तांकां हांगासर जाली 2 वर्सां जाली ते जो हॉटमिक्स प्लांट जाला तेजो भरपूर म्हणजे भरपूर त्रास जाता. तांकां एअर पोल्युशन जाता, एनवायरमेंट पोल्युशन जाता आनी दिसान दीस तांकां तेंचो 1-1 वरांनी फ्लोर क्लीन करचो पडटा. ताका लागून तेंची आयज सयरी सुद्दां येना तेंगेर. आज तेंची इतली क्रिटिकल कंडिशन जाल्ली आसा की ते आयज डेली झगडटा. आनी मेन म्हटल्यार आयज पंचायतीन ह्या लोकांक विचारनासतना हांगा NOC दिली कशी, ह्या प्लांटाक NOC दिली कशी. आनी मेन म्हटल्यार हांगासर जर आतां आमचो महेश नायक आहा तो हार्डली न्यू सरपंच जाल्लो आसा. हांव तेजे कडेन मागता की तेणी आयज लोकां वांगडा रावचें आनी लोकांचो कितें प्रॉब्लेम आसा, कितें इश्यूज आहा तो सॉल्व करचो. तसोच आमचो जो आमदार गणेश गांवकार आहा तेजे कडेन लोक गेल्ले तेणी तांकां सांगलेलें की तेणी परत वयतले म्हणटा. तेणी लोकांचो हें कितें प्रॉब्लेम आहा, कितें इश्यू आहा ते सॉल्व करून घेवचे. आनी आमचें कितें जे हांगासर आयज सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज अशी जाल्या की आयज हांगा इनकम सोर्स कांयच ना. आयज लोक कशें जावन आपलें पोट भरता आनी आमी जे पोट भरता तेज्या अगेन्स्ट ना. आमी अगेन्स्ट आसा, हो जो प्लांट आसा पळय तेज्या अगेन्स्ट आसा. आयज ह्या प्लांटा लागून ह्या लोकांक भरपूर त्रास जाता आनी हो प्लांट हांगासर नाका, ह्या लोकांक नाका. हो प्लांट खंय कोणाक इश्यू ना, कोणाक प्रॉब्लेम ना थंय तेंच्यांनी शिफ्ट करचो आनी कोणाचें पोट मारचें न्हू. आनी जे हांगासर ह्या हेजेर पोट चलयता तेंचें पोट मारचें न्हू. आनी मेन म्हटल्यार आयज जे लोक ह्या हेजेर जगता तेंच्यांनी ह्या लोकांची चिंतूं जाय की
आयज तुमी तुमचे फॅमिली चलयतले पूण आयज खंय ना खंय तरी हेंची फॅमिली खंय तरी त्रासान पडली आसा खंय ना खंय तरी हेंची फॅमिली दिसान दीस हेंची भुरगीं बरी ना जाता हें बरें ना जाता तांकां दिसान दीस तेंचे कामां वाडत वयता हेका लागून तांकां भरपूर प्रॉब्लेम्स फेस करचो पडटा अजून ना सो कंप्लेन येयली जाल्यार तुमी एक्शन घेतले तूं लोकल पंचांक हांव लोकल पण त्यांचा आता डिमांड असा हो प्लांटूच हांगा नाका म्हणून तू कोणा बरोबर रावतलो आता हांव तेंच्या वांगडा रावता लोकां बरोबर हय